The All Goa Drivers Union has submitted a memorandum to the Assistant Directorate of Transport demanding strict action against non-badge holder drivers operating commercial vehicles in the state. The union has alleged that unauthorized drivers are running taxi and other commercial vehicles without valid badges, affecting passenger safety and the livelihood of licensed drivers. AGDU has called for regular inspection and verification drivers across Goa, along with strict enforcement to ensure only authorized drivers are allowed to operate. The Transport Department is yet to officially respond to the union's demands. The association drivers had come regarding taxi operators applying some without badge. So we have been already making cases on drivers without authorization, and a special drive will be conducted also during late hours, because they are saying that they are coming usually late hours. So I'm saying late hours special drive, night checking will be doing weekly basis, and आमचे चालू आसा catching 10,000 take a fine asta for without badge. So we have already given many when our teams usually go on the double A road especially to check for violations of badge and other tourist spots. तांच्यांनी कितें डिमांड बी केला तुमकां? त्यांचो मेन तोच डिमांड आसा फॉर विदाउट बॅज चलयतात. हांव ऑल गोवा ड्रायव्हर्स युनियनाचो प्रेसिडेंट. म्हजे वांगडा आसा आमचो सेक्रेटरी बाब इसाक मोहम्मद इसाक, तसो आमचो जॉयंट सेक्रेटरी उद्देश बिचोलकर. आयज आमी मडगांव एसिस्टंट डायरेक्टराक एक मेमोरंडम दिवपा आयिल्ले, आनी मेमोरंडमाचो टॉपीक आशिल्लो की जे नॉन बॅच जे ड्रायव्हर्स आसात, जे इल्लिगल ड्रायव्हर जे गोंयांत ऑपरेट करतात कमर्शियल व्हेकल्स, तांचेर खंय ना खंय एनफोर्समेंट डायरेक्टरान जे आसा आरटीओन कडेची कडी कारवाई करपाक जाय. हें आतां चड जाल्लें आसा आनी हांकां लागून आमचो बिजनस खंय ना खंय मार खाता. हे कमी रेटीन भाडें मारतात, जे गॅजेटी रेट दिल्ली आसा सरकारान ताजे परस कमी रेटीन हे भाडें मारता आनी हे आमच्या पोटार येतात. सो हे दिसाचे ऑपरेट करिना, हे रातचे ऑपरेट करतात आनी हे जे प्लेसीस खंय आरटीओ आसता थंय ते वचना, एअरपोर्टाचेर बी वचना, पण दुसरे जे प्लेसीस आसा ऑफ टुरिजम इम्पॉर्टन्स थंय हे आपलो बिजनस चलयतात. सो आमी आयज एसिस्टंट डायरेक्टराक आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा थ्रू अ मेमोरंडम की तुमी असली जे लोकेशन्स आसात हे तुम्ही हेची आपली एनफोर्समेंट वाडोवपाची आनी असले जे इल्लिगल ड्रायव्हर जे इल्लिगली ऑपरेट करतात तांचेर सक्ती हाडपा जाय, बंदी हाडपा जाय, तांचेर एक्शन जावपाक जाय आनी स्ट्रिक्ट पेनल्टीज पडपाक जाय. जे रेग्युलर ऑफेंडर आसा ताजो खंय ना खंय लायसन्स तुमी कॅन्सल करपाक जाय. तुमकां कितें एश्योरन्स बी दिलें ताणें? तेंच्यानी आमकां एश्योरन्स दिला की आतां नायट विजील ते करतले, रातचे ते वचून जे एअरपोर्ट्स आसा जे असले प्लेसीस आसा थंय ते आपली पेट्रोलिंग वाडयतले आनी ते आपले विजिलन्स वाडयतले. आनी जे टुरिजम जे प्लेसीस आसा इम्पॉर्टंट प्लेसीस जंय हे ड्रायव्हर्स ऑपरेट करतात थ्रू सायट सीइंग एंड ऑल, तसली जाग्याचेर आपले टीम धाडून ते चॅकिंग स्टार्ट करतले, ताचेर आसा ती कारवाई करतले. तुमी कितें स्पॉट्स बीन सजेस्ट केला तांकां? आमी तांकां सांगिल्लें आसा टुरिजम जे इम्पॉर्टंट प्लेसीस आसा जशें की बेसिलिका आसा, सावथ गोवान जालें, स्पायस प्लांटेशन आसा, तशें आमचें हें आसा बिग फूड म्युजियम, म्हणजे कोलवा बिचीज आसात, तसले एरियांनी जे आसा हें आपलें सायट सीइंग करतात आनी हांकां वाचोवपाक आपले आरटीओ वाचोवपा खातीर. सो आमी तांकां हे सजेस्ट केल्लें आसा आनी आमचे नदरेन अशें कितें येता जाल्यार आमचे वटेन आमी तांकां लिड्स प्रोवायड करतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.